मिका प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. पूण तू बेथलेहेम एफ्राता, जुदाच्या कुळयामध्ये तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायेलाचेर राजवट चलोवचो आसा तो म्हाका तुजे थावन जल्मतलो. ताचो आरंभ न्हय आतांचो, बागार भोव पुर्विल्या काळांचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्पर तांकां सांडटलो. उपरांत ताचे उरलेले भाव इस्रायेलीताशी परतून येतले. सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवांच्या प्रतापान तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंडाक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेदना थावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमापर्यंत पावतली. आनी तस्सो शांती जातलो. असिरिया घार आमच्या देशाचेर धाड घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गांच्या 8 फुडाऱ्यांक उठयतल्या. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पराथय हांव उल्हासता, पूण हांव तुज्या दृढ मोगाचेर पातयेवन आसा. तुजे थारान म्हाका लाभले म्हूण म्हजें काळीज उल्हासतलें. श्लोक. सर्वेस्पराथय हांव उल्हासता. वय ताणें केल्ल्या उपकारांक सर्वेस्पराची हांव स्तुती करतलों. ताच्या मानाक स्तोत्रां सदगितां गायतलों. श्लोक. सर्वेस्पराथय हांव उल्हासता. सांत पावलान रोमा घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक, म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी सावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडसो करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा. तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावंडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जायचय म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिलीं तांकां ताणें आपयलीं. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितीवंत केलीं. जांकां ताणें नितीवंत केलीं तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केलीं. देवाचे उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. सा माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू क्रिस्ताची वंशावळ ही. तो पूत दाविदाचो, तो पूत अब्राहमाचो. अब्राहम इजाकाचो बापूय, इजाक जाकोबाचो, आनी जाकोब जुदाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. जुदा फेरेसाचो आनी झेराचो बापूय. तामार तांची आवय. फेरेस हेस्रोनाचो आनी हेस्रोन आरामाचो बापूय. आराम आमिनादाबाचो आनी आमिनादाब नाआसोनाचो आनी नाआसोन सालमोनाचो बापूय. सालमोन बोआजाचो बापूय. राहाब ताची आवय.
बोआज ओवेदाचो बापूय, रूथ ताची आवय. ओवेद येस्सेचो आनी येस्से दावीद रायाचो बापूय. दावीद साल्मांचो बापूय, उरियाची बायल साल्मांची आवय. साल्मांव रेहोबोआमाचो, रेहोबोआम आबियाचो आनी आबिया आसाचो बापूय. आसा योसाफाताचो, योसाफात योरामाचो आनी योराम ओसियाचो बापूय. ओसिया योतामाचो, योताम आकाजाचो आनी आकाज हिस्कियाचो बापूय. हिस्किया मानासेचो, मानासे आमोसाचो आनी आमोस योसियाचो बापूय. योसिया यकोनियाचो आनी ताच्या भावांचो बापूय. हांच्या काळार इस्रायेल परजेक बाबिलोनाच्या गांवांक गुलाम करून व्हेल्लें. बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत यकोनिया शेआल्तियेलाचो आनी शेआल्तियेल येरुबाबेलाचो बापूय. येरुबाबेल आबियूदाचो, आबियूद एलियाकीमाचो आनी एलियाकीम आजोराचो बापूय. आजोर सादोकाचो आनी सादोक आखीमाचो आनी आखीम एलियूदाचो बापूय. एलियूद एलेयाजाराचो, एलेयाजार माथानाचो आनी माथान जाकोबाचो बापूय. जाकोब जुजेचो बापूय. जुजेची पतीन मोरी आनी मोरयेतावन जल्मालो जेजू, जाका म्हणटात क्रिस्त. क्रिस्ताचे जनन हे परे जालें. ताचे माथे मोरयेक जुजे लागीं करार जाल्लें. पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस्त जाली. तिचो पती जुजे निथिवंत मनीस, तरी मोरयेक आपाकीर्त हाडूंक ताका खुशी नासली. देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें. पूण ताणें अशी आलोचन केली तितलीच. ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता, मोरयेक तुजी पतीन म्हण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जाताली. तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो. हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारिफात सर्वेस्परान म्हणलें तें. एक औंकार चली गर्भेस्त जाताली आनी एक पुताक प्रसूत जाताली आनी ताका इम्मानुएल म्हणून आपयतले. इम्मानुएल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ. देवाचें उतर हें, वाखाणणी तुका क्रिस्ता.